हालेलुया हालेलुया. मग भावांनो आणि बहिणींनो, तुमका सर्वांक या संदेच्या मागण्या जमतीक आम्ही तुमका येवकार मागता. बापाचे पुताचे आणि पवित्रतेचे नावे आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगता स्त्री आम्ही तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुसो जेसू भगवंती मरी देवाची माये आम्हा पापी अंगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगता स्त्री आम्ही तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुसो जेसू भगवंती मरी देवाची माये आमच्या विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगता स्त्री आम्ही तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझे कुसो जेसू भगवंती मरी देवाची माये माप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आम्ही सर्व हजर झाल्या देवाचे समकार ताची पवित्र सगळ्यात आमचेर बाळून येताना सर्व आमचे ते असले उणेपण ते संपूर्ण रितीन बदलाता आमका सोमी जेजू सक्तिवन करता. ताच्या बोलान ताच्या सक्तेन आम्ही बरताना मस्त संगत्यो आमच्या जिणेंत बदलावन हाडूंक शकता. हालेलुया. आमच्या जिणेंतले सर्व विषय बदलावन जावंक शकतात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. त्या खातीर आमी आमचे सगळे आमचे काळीज आमचे मन सोम्याते समर्पण दिवन स्तुती आराधन करूया. हालेलुया. प्रेज यू Thank you, सरगा Jesus. जेजू हगलाब जेजू हालेलुया. हगलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया. हो लाबा थँक यू प्रेज यू हरगा जेजू अर्गा तुका ओगला Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Father. Arga महिमा तुका जेजू Jesu. Hallelujah. 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 अर्गा तुका स्तुती आराधन महिमा स्तुती ओगला हालेलुया. तुका महिमा तुका जेजू हालेलुया. स्तुती आराधन महिमा जेजू. अर्गा तुका ओगला तुका महिमा तुका जेजू आत्म्या मुझ्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. मुझे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हणजे सगळे अंतस्करण म्हणजे सगळे सक्तेन आम्ही स्तुती करताना देवाची सगळ्यात आमच्या देवन येता. अर्गा तुका होगला तुका महिमा तुका जेजू स्तुती आराधने महिमा वंदने हालेलुया. स्वामी येशुवे स्तुती आराधने वंदने हालेलुया. येशुवे स्तुती आराधने. होगला तुका Thank you, Lord. महिमा तुका जेजू हालेलुया. Jesus. अर्गा तुका ओगला तुका महिमा तुका जेजू अर्गा तुका मोद स्वामिया ओगला तुका महिमा तुका जेजू. Thank you, Lord. Praise you, Hallelujah. Jesus. Arga Thank Jesus. you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Father. Arga Jesus. Arga Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. अर्गा तुका ओगला तुका महिमा तुका जेजू. Hallelujah. Praise you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord. सगळं आमकांचं सक्कड आमचे सिच्युएशन सोम्याक समर्पण देऊया. ह्या वेळार आमकांच आम्ही समर्पण देऊया सोम्या मुखार. ताचे सगळं आम्ही मागून घेऊया. स्तुती करताना सक्कड बंदडे मरून पडटात. अर्गां दिताना सक्कड सैतानान वंपल्या सक्कड ते सर्व नासून येता. देवाची सक्कड आमचे वाळून येताना मस्त संगती बदलतात. हालेलुया. जीवनातल्या पुरा ताका जीव येवन परतून श्वासान भरता. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज द Thank लॉर्ड. you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shala baba baba. जेजू हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजान तुका हरसिता. उपकार तुजो मनान नियाळता जिणी भर तुका साक्षां दिता. जेजू हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजान तुका हरसिता.
उपकार तुझो मोनानी आळता जिणी बोल तुका साक साम दिता आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता ओय सोम्या आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता हालेलुया स्तुती आराधना महिमा जेजू जेजू हालेलुया येशू मी तुझे सगळं आमचे देवून येता तुझे पवित्र म्हणजे सगळं आमचे या वेळार अभिषेकित कर आमकां देवून येऊन जे पवित्र म्हणजे सगळं आमचे देवून येऊन आमच्या कुटुंबाचे देवून येऊन आमच्या कामात आहे आमच्या मागण्या जीवितात आहे आमच्या काळजात तुझे सगळं देवून येऊन आमचं नाव या दुरुपयोग कर सुन्या तुझ्या सक्तीनं हर एक आमचे जिणी तू हर एक आमची जिणी तू रूपित कर सुन्या हालेलुया आम्ही रूपांतर जाऊ काळजान मोजा मोग पेटयलोय एकसूर पोवनात सांगातिलोय निराश पोवनात बरवो सो जालोय दैवीक आनंद म्हाका लाभयलोय काळजान मोजा मोग पेटयलोय एकसूर पोवनात सांगातिलोय निराश पोवनात बरवो सो जालोय दैवीक आनंद म्हाका लाभयलोय जेजू हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजांत तुका हरसिता उपकार तुजो मोनान नियाळटा जिणी भर तुका साक साव दिता जेजू हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजांत तुका हरसिता उपकार तुजो मोनान नियाळटा जिणी भर तुका साक साव दिता आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता हालेलुया 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 देवाच्या सकत आमचे देवून येऊन तुमका सुटका दिवचे सकत भलायकी दिवचे सकत कृपेचे सकत नवे जीवित दिवचे सकत संपूर्ण भलायकी दिवचे सकत देवून येऊन द्यावा सोम्या सकत आमचे देवून येऊन द्यावा ये सोम्या ये जेजू ये आमचे जिणे जे आमच्या कुटुंबात या आमच्या कुटुंबात ये तुझ्या भुरग्यांत ये Worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. गाय मुझे गुण केले पीडेक मोजा वोका दिले तुझ्या पवित्र उतरांनी सोम्या आत्म्याची तान बागले गाय मुझे गुण केले पीडेक मोजा वोका दिले तुझ्या पवित्र उतरांनी सोम्या आत्म्याची तान बागले जेजू हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजांत तुका हरसिता उपकार तुजो मोनान नियाळटा जिणी भर तुका साक साव दिता ओय जेजू जेजू हांव तुका अर्गां दिता सगळ्या काळजांत तुका हरसिता उपकार तुजो मोनान नियाळटा जिणी भर तुका साक साव दिता आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता आज उल्हास करया जेजू गीतां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता
सगळं हालेलुया 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 स्तुती आराधना हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आराधना करूया अर्गा तुका ओला तुका महिमा तुका जेसू आमच्या जिन्यात केलेल्या सर्व अद्भुत कार्यांना हालेलुया अर्गा जेसू अर्गा जेसू अर्गा जेसू अर्गा तुका ओला तुका महिमा तुका जेसू हाला बाबा अर्गा तुका ओला तुका महिमा तुका जेसू 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 हालेलुया 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 अर्गा जेसू आराधना जेसू हालेलुया 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 थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस अर्गा जेसू हालेलुया थँक यू जीसस praise you Jesus hallelujah hallelujah thank you Jesus praise you Jesus hallelujah 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 स्तुति आराधना महिमा तुका सोम्या जेसू आराधना जेसू hallelujah 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 ह्या वेळार स्तुतीची सकत जावन आसा बोव बोळादीक सकत जावन आसा त्या स्तुतीक आसची सकट रितीच्या जगड्यांनी पुरो आसतना वॉर आसतना जेन्ना वॉर आसा व्हडले 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 सैन्य झुजाक देंवन येते आसता त्या वेळार जैत दिली सकत जावन आसा स्तुतीची सकत अर्गां दिली सकत अर्गां दिवची सकत स्तुती आनी आराधनाक मस्त सकत भावना आनी भयणीनो आनी ही सकत आमचे जिणेंत आमी पळोवंक जाय जाल्यार थेंत जेरिकोन जाल्लें अजाप तेजें तें वॉल कशें मोडून पडलें तशेंच आमचे जिणेंत आसलें सकट बंदडी सकट दोरे सॉरी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ते सर मोडून पडूंक जाय हालेलुया हालेलुया कितें सर अडकळ्यो आसात आमच्या जिणेंत ते सर मोडून पडूंक जाय हालेलुया ती सकत आसा स्तुतींत आनी आराधनांत हालेलुया कीर्तन 135 अशें म्हणटा हालेलुया सोरेस्पराची नांवाची स्तुती करा सोरेस्पराच्या सेवकांची स्तुती करा हालेलुया थँक यू जीसस सोरेस्पराच्या घरांत आमच्या देवाच्या घराच्या आंगणांत सेवा करतल्यानो ताची स्तुती करा हालेलुया ताची स्तुती करा आनी कित्याक तो बरो आनी ताच्या नांवाक कीर्तना गाया कित्याक तो दुलोब हालेलुया 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 हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ताचो मोग सस्ताक बाळटा हालेलुया ताणें करचें सर्व अजाप ताणें करचें सर्व बरेंपण तें जावन आसा सस्ताक बाळचें टेम्पररी न्ही ताणें दिवची बदलावण ताणें दिवची भलायकी ताणें दिवचें बरेंपण तें सर्व सस्ताक बाळटा हालेलुया ही सकत आज आमी जोडून घेवया हालेलुया स्तुती आराधना महिमा जेजू हालेलुया भगलाप जेजू महिमा जेजू आराधना जेजू हालेलुया थँक यू हालेलुया 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 ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ
ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah, ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮಿ. hallelujah, 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 hallelujah. ಶತದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ, ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ. Hallelujah, 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 hallelujah. Utharaba sanduraba sakhara bara 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 ura baba 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 shalaba duriyandara. Thank you Jesus. Hallelujah. ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ. ದೇವ ಅಗ್ನಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಚಟಗಳು, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ತರದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಪಿಶಾಚಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಇದೇ ಕ್ಷಣವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ. In the mighty name of Jesus, we bound right now in the name of Jesus Christ. ಜವಾದಿಗೆ ನಾವು ಸಕ್ಕ ರೀತಿಯ ಬಂದಡಿಯೋ ಯಾವ ಜವಾದಿಗೆ ನಾವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯನ್ನು ಸುಡ್ಕ ಜಾವುದು. ಜವಾದಿಗೆ ನಾವು ಸುಡ್ಕ ಮಾಡೋದು. ಜವಾದಿಗೆ ನಾವು ಸುಡ್ಕ ಮಾಡೋದು. Thank you Jesus. Be bound in Jesus. Be released in Jesus. Be released in Jesus name. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾಡಲಿ. ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾಗ್ನಿ ದೇವಾಗ್ನಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ದೇವಾಗ್ನಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತ ಕುರ್ಬಾನ್ ಸುಡ್ಕ ಇದು ಬಲಾಯಿ ಸುಡ್ಕ ಯಜಮಾನಿಗೆ ನಾವು ಸುಡ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಡ್ಕ ಯಜಮಾನಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಡ್ಕ ಕೊಡುಗೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಡ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಕುರ್ಬಾನ್ ಸುಡ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ನಾವು ನಜ ರಕ್ತ ನಜ ಕುರ್ಸಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಡ್ಕೆ ಮಾಡೋದು.
every power of darkness right now be bound in Jesus' name. Every obstacle, every sickness, every obstacle be completely be released in Jesus' name. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಮಾಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಮಾಡಿ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಆರಾಧಿಸಿ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. Hallelujah, 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 ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ದೇವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ಯೇಸು ದೇವರು. Hallelujah, hallelujah. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶದ ಬಲ 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 ಪೂರ ಬಾಬಾ 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 ಬಾಬಾ. ದೇವ ಅಗ್ನಿ, ದೇವ ಅಗ್ನಿ, mighty name of Jesus Christ. Mighty fire, 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 fire in the name of Jesus. Usha bala 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 bala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ವಂದನೆ. Hallelujah, ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಓ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, 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 ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸುರಿಸಿರಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ, ನಿನ್ನಿಂದ
ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನಲ್ಲಿಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ Amen. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವ ಅಭಿಷೇಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟ ಜೀವಿಸಿ ಬಳದಿಗೆ ನವಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟ ಮಳದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟ ಮಳದಿ ಪೂರ ಸುರಿಸಿರಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸುರಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಅಗ್ನಿಯ ಸುರಿಸಿರಿ ದೇವ ಅಗ್ನಿಯ ಸುರಿಸಿರಿ ಓ ಬಾಬಾ 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 ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಸುರಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಶಾಚಿಕ ತಂತ್ರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ 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 ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿ ಹರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಡಿ ಮೋಡಲ್ಪಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಡಲ್ಪಡೋದು ಯಾವಳ ದೇಶ ಬಾಧೆಗೆ ನಾವು ಹರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಡಿ ಹರ್ಯಕ್ಕೆ ದುಶ್ಮನಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಲ್ಪಡೋದು ಯೇಸುಚ ಬೋಳದಿಗೆ ನವ ಯೇಸುಚ ಬೋಳದಿಗೆ ನಾವು ಮೋಡಲ್ಪಡೋದು ಮೋಡಲ್ಪಡೋದು ಯಾವಳ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೆರಿಕೋಚ ಕೋಟೆ ಯೇಸುಚ ಬೋಳದಿಗೆ ನಾವು ಮೋಡಲ್ಪಡೋದು ಯಾವಳ ಹರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೆರಿಕೋಚ ಕೋಟೆ ಜಿನೆದಾಲ ಸರ್ ದೇವಸರಾನ್ ಬಾದಲ್ಲ ಆಡು ಕೋಟೆ ಯೇಸು ಬೋಳದಿಗೆ ನಾವು ಮೋಡಲ್ಪಡೋದು ಯಾವಳ ಹರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಟೆ ಮೋಡಲ್ಪಡೋದು ಯೇಸು in the name of Jesus Christ be released be released be released ಆರಾಧನೆ 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 Hallelujah hallelujah ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ Thank you Lord thank you Jesus ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ Thank you Lord thank you Jesus ಪೂರ ಬಲ ಬಲ ಪೂರ ಬರ 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 ಸ್ತುತಿಸೋಣ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಒಡಾತಾಳೆ 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 ಸ್ತುತಿಕರಿ ಆರಾಧನೆ ಕರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲ 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 ರೇದಮ ಶಾಲಮ ಜೋರೋನಮ ಸಕಾಲಮ ತೋರುಲು ಅಥ ತ ತ ತ ತ ತ ತ ತ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಬ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿಯ ಶಿರದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬಶಿಯಂದರ ಬರ 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 ಆತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಉಷ ಬರ 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ 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 ಪೂರ बाबा 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 मस्त जणांक या वेळार देवाची सखत वळण येवची तुमकां तुमच्या जिणे तुमकां 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 ती बोगली ह्या वेळार देवाची सखत वळण येवची तुमचे ती तुमकां बोगली तुमच्या कुडीर तुमकां बोगली तुमच्या जिणेन तुमकां मनान तुमकां ती बोगली यू हॅव रिसीव्ड द ಟಚ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ निमगे तुमच्या जिणेंत तुमकां ती अनुभव ह्या वेळार जाला जाल्यार तुमी एक चॅटाचेर मेसेज घालीत देवाच्या नांवाक ती महिमा जाता हालेलुया इफ यू आर एबल टू एक्सपिरियन्स गॉड्स एनॉन देवाची अभिषेक देवाची सकत देवाची प्रसन्नता तुमी भोगूंक शकतात जाल्यार ह्या वेळार एक मेसेज घालयेत तुमी देवाच्या नांवाक महिमा जाता हालेलुया हालेलुया मस्त जाणांक ह्या वेळार देवान आपुडलां जेजून आपुडते आसा ह्या वेळार मस्त जाणांक सुटका मेळ्ळ्या दोगां जाणांक जॉयंट पेन आतावन पांयाची जॉयंट पेन नी जॉयंट पेन आतावन दूख आसली मस्त दूख आसली ह्या वेळार तुमी चॅक करून पळयत ती दूख मस्त उणें जाल्या हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एकल्याक बागोवंक जायनातलें इल्लेशें बागोवंक ट्राय केल्यार दूख येवन आसली ह्या वेळार तुमी बागायत यू कॅन बेंड डावन तुमकां बागोवंक जाता तुमी ट्राय करा ती दूख मस्त उणी जाल्या हालेलुया हालेलुया प्रेज यू जीसस हालेलुया आनी एकल्याक थ्रोट पेन आसलें थ्रोट पेन मस्त थ्रोट पेन आसलें ताळ्यान मस्त दूख आसली ह्या वेळार तुमकां सुटका मेळटे आसा
Thank you, Jesus. Thank you, Father. Glory, Jesus. Glory, Jesus. एकला निदेचे समस्या असले निदेचे समस्या सुमी जेसु तुमका सुटका देत तसा. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Praise you, Father. आराधिसुवे स्तुतिसुवे स्तुति आराधना. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु. तुम है स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, येशुआ आराधना, एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, येशुआ आराधना, येशुआ आराधना. Oh malama thoro lo basara. Thank you, Lord. Ura la bashela la badhi andar. Thank you, Jesus. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे. एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, येशुआ आराधना, एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, येशुआ आराधना, एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, येशुआ आराधना, एल शेडाई आराधना, एलोहीम आराधना. ओरा बाबा अडोनाई आराधना, येशुआ आराधना. Thank you, Lord. स्तुति आराधना स्वामी. स्तुति आराधना. यीशुवे आराधना. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. अडोनाई Thank you, Lord. Thank you, आराधना, येशुआ आराधना. Uterus problem असला 1 लाख. जिजापुरते असा. का पुरते असा. भुरग्यांचे देण्या खातीर मागतले 1 लाख. जिजापुरते असा. ताच्या खातीर तू इंटरसेशन करना आसाय. जे कुटुंबाच्या व्यक्ती खातीर तुम्ही इंटरसेशन करना आसात या वेळार. ताच्या खातीर तुम्ही मागोन आसात. खंय आसता जेजू तांकां पुरते आसा. Receive the gift of Jesus. In the name of Jesus be released from every obstacle. जैसा कौन है जो मेरा भला करे, Thank you, Lord. मेरा Receive भरोसा the touch of Jesus. सिर्फ तुझ पर प्रभु. ಯೇಸುವಿಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷಣ. जैसा कौन है जो मेरा भला करे, हाथों के ऊपर यार। मेरा भरोसा खजनाओं और गाजे, सिर्फ खजनाओं तुझ को पर प्रभु. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. तेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा. एल शेडाई आराधना,
आराधना येशुआ आराधना एल शेडाय आराधना एलोहीम आराधना अडोनाय आराधना येशुआ आराधना 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 एलोहीम आराधना अडोनाय आराधना येशुआ आराधना एल शेडाय आराधना एलोहीम आराधना अडोनाय Thank you, Lord. आराधना Thank you, Jesus. येशुआ अभिषेक इसीलिए स्वामी ओ स्तुती येशुआ इसीलिए स्वामी हाला बाखा बाबा आमचे तुझे आदर सुमिया खुद माझे दया कर सुमिया आमचे खुद माझे दया कर हर एकले आमचे जिनेचे तू दया कर सुमिया Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हर एकले हम का आपुट आमचे खालीस नवे कर सुमिया मान तू नवे कर सुमिया आपुट सुमिया आपुडम खयावडा ते सत्य नम का आपुट Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. जे कोण मागोन आसा त्या वेळार बासांचे देण्या खातीर पवित्र आत्म्याचे देण्या खातीर जो कोण तुम्ही मागोन आसा त्या वेळार हात तुमचे उबार आणि हात विस्तार सोम्या ते मागा सोम्या जेसू म्हाका तुझे पवित्र आत्म्याचे सकत दी सोम्या पवित्र आत्म्याचे देण्याने तू म्हाका बोर बासांचे देण्याने तू म्हाका बोर म्हणून मागया ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचे सकत त्या वेळार देवाने ते आसा तुमकां नवे करून तुमकां आपडून तुमकां सकत दिवंक येते आसा God is pouring out His anointing upon you. Holy Spirit is coming down upon you. Power of the Lord is descending upon you, touching you right now, touching you right now. Oh, ba 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 ba, hallelujah, hallelujah. El Shaddai आराधना Elohim आराधना Adonai आराधना Yeshua आराधना El Shaddai आराधना Elohim आराधना Adonai आराधना Yeshua आराधना El Shaddai आराधना Elohim आराधना Adonai आराधना Yeshua आराधना El Shaddai आराधना Elohim आराधना Adonai आराधना आराधना Elohim आराधना Receive the touch of the Lord. Receive the touch of the Lord. Receive the touch of the Lord. Anointing. Receive the Abhishek. Abhishek. Ha ba 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 ba. Abhishek. Abhishek. Ha ba 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 ba. Ha ba 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 ba. आराधना आराधना Elohim आराधना देव अभिषेक अग्नि अभिषेक अग्नि अभिषेक हरा बरा 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 आराधना El Shaddai आराधना Elohim आराधना Adonai आराधना Yeshua rakababa El Shaddai karababa Elohim आराधना Adonai आराधना Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeshua आराधना एक लाख सिस्टा सामून सांगला डॉक्टरान सिस्टा सामून सांगला The cyst is very small. The Lord is touching you right now. Amen, amen. काही सर असल्यारी तू खातीर मागून असल्यारी त्या वेळार तुका तो आपत्ती आसा आय थिंक दॅट किड्स सिस्ट जावं किडनीन जावंक पुरो या खंयचे कडेन जावंक पुरो पूण सिस्ट असले दाखय ते आसा ते ल्हान आसा पूण यू आर अफ्रेड मस्ट बी अलाइव त्या वेळार जेजू तुका आपत्ती आसा संपूर्ण सुटका दिवची सकत जिथे वळून येते आसा Receive the gifts of the Lord. Thank you, Be Jesus. healed and be delivered in the name of Jesus. Thank you, Lord. Jesus, जेव्हा अधिक नावा यावरात. Let's declare the name of Jesus. जेजुचे नाव मी आपवी. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. आराधना स्तुति आराधना आराधना यीशु नाम में खड़ी हो जीवन का यीशु
ನಾಮ, ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಾಮ, ಅಭಿಷೇಕಿತ ನಾಮ, ಆರಾಧನಾ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಅದೇ ಅಧಿಕಾರ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮೊಣಕಾಲೂರುವವು. Let it bow down in the name of Jesus Christ. Surrender to the name of Jesus Christ. In the name of Jesus right now. Bow down every power of sickness, every power of bondage, every power of darkness, every power of obstacles. We bow down in Jesus Christ. ಇಲ್ದ ನಾವ ಕೇವಲ, ಇಲ್ದ ನಾವ ಕೇವಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಆರಾಧನಾ ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ಇಲ್ದ ನಾವ. Hallelujah. ಯೇಸುವಾ Thank you, Lord. ಯೇಸುವಾ Thank you, Holy Spirit. ಸುರಕೋಬೊತ್ತೊಗೊಲೊ ಪೊತ್ತೊಕೊಪ್ಪೊಶೋ Holy Spirit, worship you, Lord. ಆರಾಧನಾ Jesus, worship you, Lord. ಆರಾಧನಾ Hallelujah. ಯೇಸು ತುಜೇ Thank you, Holy Spirit. ಒತ್ತೊಕೊಬೊಬೊ Thank you, ರೊತ್ತೊಬೊಶೊತೊ Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಅಭಿಷೇಕದ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ. Thank you, Holy Spirit. ಇವಾಗ ಅರ್ಗಾಂದಿವ್ಯಾ ಸುತ್ತಿಗೆ. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ Thank you, Holy Spirit. Thank you. ಸಂಚರಿಸು ನೀ ಬಾ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸು ನೀ ಬಾ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು ನೀ ಬಾ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸು ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Holy Spirit, worship you, Lord. ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಆತ್ಮನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ತುಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಕಾಲಬಾತ್ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಆತ್ಮನೇ ಬನ್ನಿ. ಆತ್ಮನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ. ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಆತ್ಮನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸು. ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂಚರಿಸು, ಸಂಚರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂಚರಿಸು ಸಂಚರಿಸು. ಆತ್ಮನೇ ಸಂಚರಿಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ಆತ್ಮನೇ. ವಾಸಿಸು ವಾಸಿಸು ನೀ ಬಾ ನೀ ಬಾ ಮಧುರಲ ಬಸ್ಸೆರೆರೆ ಸೆರೆರೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು ನೀ ಬಾ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸು ನೀ ಬಾ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು Thank you, Holy Spirit. Thank you, ನೀ Lord. ಬಾ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತ್ಮರೇ ಶಲಬಬಬಬ. ಆತ್ಮರೇ ಶಲಬಬಬಲ ಕರಕಲಬ. ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ. Yes, Lord. आत्मा वही सुनिए, पवित्र आत्मा ये आत्मा हम तुझे नहीं दिए सुनिए. Thank you, Lord. ये सच्चे नाम का बोल सुन.
सक्तीन आमकां बोल आत्मरे प्रसन्नतेन आत्मरे या हजारपणान आमकां बोल सक्तीन आमकां बोल सक्तीन आमकां बोल आत्मरे थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड आत्मरे थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस आत्मरे Thank you, Lord. Thank you, Jesus. त्या वेळार आमी समर्पण दिता तुझे उदाहरण घेऊन हाडणे आमच्या सेवकाक ह्या वेळार पवित्र सक्तीन तू बोल अभिषेकन तू बोल सत्यवन तू कर सोम्या देवतार आमी आयकोंक येता देवतार आमचे ते बदलावन हाडून Amen, amen. Thank आमचे you. मन आमचे काळीज तू उच वाडाय सोम्या उतराचे समजोनी तू आमकां दी सोम्या देवतार ते आमी आयकता देवतार आमचे ती भलायकी हाडून दी ते आमचे ती बदलावन हाडून दी ते आमचे ती सकत हाडून दी ह्या वेळार देवतार आमचे ते संपूर्ण जावन दी सोम्या तुझे सक्तीन तुझ्या पवित्र म्हणजे उतराच्या सक्तीन आमकां तू धुवन नितळ कर आनी देवतार आमचे ते ह्या वेळार भितर आनी भितर आमचे ते रोम दी देवतारा प्रमाणे जिवंक जाय अशें सकत सोम्या तू आमकां दी म्हणून आमी मागता अभिषेकीत कर सोम्या हर एक लेखा तुझ्या सक्तीन बर जेजूच्या बळादीक नांवान आमी मागता आमेन Amen. हालेलुया Thank you, प्रेज Jesus. द लॉर्ड Praise you, Jesus. हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. Argan tuka Jesu, Mahima tuka Jesu, Glab tuka Jesu, Vandan tuka Jesu, Vaibhav tuka Jesu, Aradan tuka Jesu, Naman tuka Jesu, Pranam tuka Jesu, Gulistan tuka Jai tuka Jesu, Hosanna tuka Jesu, Silazam. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Abba isi di sabapaya magna kam katue. अवकाश करने लगते तो काकल जनता और गंदे तने जो कार बोलता समय थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाई एंड माइटी गॉड हालेलुया हालेलुया आमकां समेस्तांक पवित्र आत्मान अभिषेक केला बळवंतरान आमकां ते अभिषेक आमकां जोडूंक आज फावस जाला ह्या प्रेसिडेंट वर्शिपच्या वेळार आनी आज आमकां फावते बरे देवाचे उतरी आमी आयकूंक प्रयत्न करया आज तुमी पळयतात सगळ्या गांवांत जावंक पुरो आनी सगळ्या आमच्या राष्ट्रांत जावंक पुरो भायल्या गांवांत जावंक पुरो मस्त लोक पिडेस्त जाला कुडीच्या पिडेन कश्टोवचे आमी पळयता नानान तरेची पिडा आशिल्ल्या नानान तरेचे वायरल इन्फेक्शन जायते लोक घरांनी आसा असले पुरा पिडा आशिल्ल्या येताना आमी चड लोक अटेन्शन दिवचें आमच्या कुडीच्या पिडेक मात्र पूण आनी एक पिडा आसा आमची आत्मीक पिडा स्पिरिच्युअल एक आत्मीक तरान आमकां पिडा आशिल्ल्या येता सिकनेस जायतो लोक आज पळया तुमच्या जिवितांत तुमी पळया तुमचे वळखीचे जावंक पुरो तुमच्याक तूट मारली पयलें पुरा बरें मागणांत आसले मनशां कॅरिझमॅटीक रिन्यूवलांत आसले मनशां जावंक पुरो देवाचें उतार आयकतलीं या इंटरसेशन करतलीं जायतो लोक आज हे पुरा भावार्थ सांडून फाटीं गेल्लो आसा आनी कश्टान पडलेलो आसा एक आजकाल मस्त लोकांक आमी पळयता आतां कोवीड आयल्या उपरांत इन्फेक्शन पुरा जावन कोवीड या लॉकडावन पुरा जाल्या उपरांत इगर्जी पुरा बंद जाल्यो आतां लोकांक एक आत्मीक पिडा आयल्या ती घरा भितर तावन भायर येना थोडी मस्त जावन एका तेची आत्मीक पिडा तांकां ती आत्मीक पिडा ह्या भायल्या हाका संवसाराक येवंक सोडिना देखून ओले पुरा आत्मीक पिडे विशीं आज थोडे आज नियाळ करया जर आमकां कोणाय कितें तरी असली आत्मीक पिडा आसता जाल्यार आमी प्रयत्न करियेत आसा की ना म्हणून सोदून काडयेत आमच्या जिवितांत देखून आज ह्या विशयांत आमी चड नियाळ करया आत्मीक पिडा कशी येता की म्हणून स्पिरिच्युअल सिकनेस हे कशें पुराय येता आमकां कशें पुराय जाता आमच्या जिवितांत कशें आमचो भावार्थ एके फावटी आमी सांडटा कशें आमी देवतान पयस वेता आमकां गेल्ल्यान ते फावटी कळना आमी फाटीं गेल्ले आमच्या जिवितांत आत्मीक तरान फाटीं पडल्यान आमकां कळना हर एक पळय आमच्या भुरग्यांक जाल्यार आमी इल्लेचे इस्कालांत आनी फाटीं पडल्यात तांच्या सब्जेक्टांनी फाटीं पडल्यात तांकां डिविशन दिवन आनी कालें दिवन कशें म्हणे मुखार हाडटा पूण आत्मीकतान फाटीं पडलेल्यांक कालें करचें आज कितले लोक आत्मीक तरान फाटीं पडलेलो लोक आसा जायतो लोक आत्मीक तरान फाटीं पडला देखून आज हे आमी समजून काडची आत्मीक तरान कशें आमी फाटीं पडल्या एखाद्याला फाटीं पडलें जाल्यार आमी खंडेसान मुखार येवंक जाय आनी आत्मीक पिडा आमी गुण जायचे आनी खंयचेय ह्या वायटाच्यो सक्त्यो ह्या आत्मीक पिडा हाडून घाल्या जाल्यार आमकां हाचे तावणी आमी भायर येचे म्हणून खंडेसावन आज आमी मागया देखून आज आमकां रायांचें पुस्तक 2रो अध्याय 4 वाक्य 18 आनी 18 तावन 20 वाक्य आमी पळयल्यार त्या वर्ड ऑफ गॉड अशें सांगता आमकां देखून आमी पळया तें उतार पूण थंय एलिशा आनी एक
सुनेमाची स्त्री ह्या स्त्रियेचें नांव हांगा दिवना. तुमी 4 अध्याय वाचल्यार ते 8 मुखार सांगता ती एक दीस ओखेदाळे सुनेमांतल्यान पाशार जावन येतालो एलिशा प्रवादी. आनी ही स्त्री ग्रेस्त स्त्री म्हणटा पवित्र पुस्तकान सांगता ग्रेस्त स्त्री जी येताली एक ग्रेस्त स्त्री तिचें नांव दिवना. पूण ती देवाचो मनीस म्हूण तिका कळ्ळें वो हर एक पटी आनी पाशार जाता हो देवाचो मनीस. देखून कालें करया तिणें एक तिच्या घरांत वयर एक रूम काडटा ते नवें एक रूम बांदता आनी त्या रुमान ते काट घालता आनी एक मेज दवरता आनी सगळे एक दिवो पेटोवन दवरता. आनी ह्या मनशाक आनी एक पटी एक दीस पाशार जाताना ही स्त्री ताका भितर आपयता जेवणाक आपयता. तूं देवाचो मनीस म्हाका कळ्ळें पूण भितर ये. आनी तो भितर वेता आनी त्या रुमान तो रावता त्या राती. आनी ते दळा जो एलिशाचो एक सेवक आसा आनी त्या सेवकाक तो म्हणटा आले ह्या स्त्रियेक कितें जाय म्हणून निसार. आनी ती स्त्री आपयता ताका स्त्रियेक आपयता तो आनी कितें जाय तुका. आनी ती म्हणटा म्हाका कांय नाका सगळें आसा पूण एक मात्र म्हाका कितें म्हळ्यार खंत म्हज्या जिवितांत म्हाका भुरगीं नात भुरग्याचें देणें ना. देखून तो म्हणटा एलिशा प्रवादी म्हणटा तिका आळे 1 वर्सा भितर येवच्या वर्सा भितर तुका एक चिरको भुरगो जातलो म्हूण सांगता. देखून ती म्हणटा म्हाका तूं फटय नाका म्हाका तशें बरें सांगात नाका बेश्टेर म्हाका बासावणे दिनाका. आजकाल पळया मस्तू जाणां हे प्रोफेसी दिता आसतना काण घेनात हिलींग आमी एक सांगतना ते काण घेनात म्हळ्यार आमकां न्हय आमकां आसचें ना आमकां तें जावचें ना म्हणून चिंतात ती. देखून ही स्त्री तशीच तिका एलिशा प्रवादीन दिल्लो तिणें संदेश काण घेवना नाका म्हणाली ती तशें बरें म्हाका फटय नाका तशें बरें करनाका म्हणून. पूण नेक्स्ट वर्सा जाताना तिका एक भुरग्यांचें देणें मेळ्ळें आनी तो भुरगो 5 वर्सांचो जाता आसतना वाडटाना तो बरो करून वाडलो. आनी एक दीस आपल्या बापाय सांगता शेताक गेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक शेताक गेलो आनी शेतांत थंय कितें जालें पळया भुरगो वाडलो आसतना एक दीस तो लुवण्या सवे आपल्या बापायशी गेलो म्हळ्यार लुवणेर कोण आयिल्ली तांच्या सांगता बापाय सरशीन गेलो. ताणें आपल्या बापायक म्हळें हाय म्हजी तकली म्हणून तकलेक धरलें ताणें आनी बापाय एका सेवकाक सांगलें ताका ताच्या आवय सरशीन व्हर. आनी त्या सेवकान ताका उखल्लो आनी ताच्या आवयशीन व्हेलो. भुरगो तिच्या उस्क्यार तो सदां दनपार म्हणसर आसलो उस्क्यार आनी मागीर तो म्हणटा तो उपरांत मेलो तो भुरगो मेलो. आतां कितें करचें. आतां बसवणी दिल्ली बसवणें बरी जालें पूण त्या भुरग्या 5 वर्सां जाताना मरण आयलें. आतां घुस्पट गोंदळ ह्यो पुरा ह्यो संगती पुरा आत्मीक पिडा म्हणटा त्या आत्मीक पिडा म्हळ्यार आत्मीक तरान देवान दिल्लो तो भुरगो स्विकार करूंक ती तयार नासली. पयलें त्या संदेशार ती दुबावली. दुसरें त्या भुरग्याक फावो ते परी देवाचो सेवक जावन देवाच्या हाताखाल देवान दिल्लो तो तिका प्रायवून जाल्ल्या वेळार प्रायाची उतर प्रायाची जाल्ल्या वेळार देवान दिल्लो त्या भुरग्याक त्या देवाच्या वाटेन वागोवना जावंक पुरो ही पुरो आत्मीक तिचे थंय वाडावळ नासली जावंक पुरो आनी त्या भुरग्याक फावो ते परी वागोवना जावंक पुरो. देखून त्या भुरग्याक मरण आयलें. पूण आनीक अजापांनी अद्भुतां पळोवच्या खातीर पूण मागीर तें पवित्र पुस्तक सांगता थंय मुखार वाचल्यार त्या स्त्रियेन वेगी ताका एका गाडवाचेर घालो आनी ते उजवाड काण गेलो आनी ते एलिशा प्रवादी कडच्यान धांवली आनी एलिशा प्रवादी मुखार आयलो आनी तितले सेवकाक धाडले. एलिशा प्रवादीन तेच्या सेवकाक धाडलें आनी वचू आळे बेदकाटी खाण घे आनी त्या भुरग्याक लाय आनी खंडीत तो बरो जातलो म्हणून. पूण तो गेलो भुरग्याक लायलें पूण भुरगो जिवन जावना. परत तो येवन सांगतना एलिशा प्रवादी खुद्द गेलो आनी त्याच्या घरांत रावलो. पळयतना ताणें ज्या रुमान तो रावतालो त्या घरा गेल्ल्या वेळार त्या वयल्या रुमान ताच्या बेड्डार त्या भुरग्याक न्हीद आयिल्लो आसलो मरण पावलो तो भुरगो. पूण एलिशा प्रवादी ताचेर वमत पडटा ताका स्वास दिता आनी बापा लागीं मागता आनी ताका जीव येता. त्या जिवाक प्रत्येक मागीर तिचे आत्मीक वाडवळ जाता. मागीर ती देवाचें सत पाती येता. मागीर ती देवा सत्सीन येता. मागीर सगळें तिची जिणी बदलता. म्हज्या भावा आनी भयणी पळया पयलें कशें आत्मीक पिडा तिका आसली कशें आत्मीक पिडा त्या भुरग्याक थंय आयली कशें भुरग्याक मरण पावलो कशें पुरा जालें हें पुरा पवित्र पुस्तकांचो विस्तार तरान बरोवन दवरलें आसा. देखून म्हज्या भावा आनी भयणी मस्तपटी
देवान दिलेले संदेश आमी पाती येना देवान दिलेले संदेशाचेर दुबावता देवान दिलेले संदेश मस्त देखून काय जाता आमच्या कोंकणी सर्विसांत कित्याक म्हळ्यार कोंकणी प्रेयरांनी पुरा संदेश पाती येनातले वरवीं आज मस्त जाणां संदेश दिवचे पुरा रावयला प्रोफेसी दिवचे रावयला देखून कित्याक म्हळ्यार कोणी पातये ना कोणी साक्षी दिना आमच्यात पळया येत आतां 1 वर्स जावन सर लागीं लागीं 1.5 वर्स जावन हें प्रेयर चलती आसा पूण कितले जाणां साक्षी दिता कितले जाणांक बरेंपण जाता संदेश मेळटात पुरा आमी क्लेम करता म्हणून पळय मेसेजीस घालता हांवें क्लेम केलें म्हणून पूण त्यो साक्षी खंय गेल्यो मागीर बरें जालें कित्याक साक्षी येनात ही एक आत्मीक पिडा ह्या आमच्या आत्म्याक लागली पिडा ही कुडीक न्हय कुडीची पिडा केदाळे गुण सवेत पूण आत्मीक कुडा पिडा कोणी गुण करची ह्यो पुरो आत्मीक पिडा आमचे तान पयस वचत जाल्यार आमी जेजूचेर फातयेन दवरचे भावार्थ दवरचे कितें प्रोफेसी तूं क्लेम करता जाल्यार ती तुकाच तुवें तें क्लेम केलें तुका जाय जेत आनी त्या प्रोफेसी खातीर तुवें मागचें म्हणजे तें जारी जावं दी म्हणून मागचें निरंतरी ते जाल्यार कितें जाता ती प्रोफेसी सत जाता एका जाल्यार ती प्रोफेसी तुवें क्लेम करनी ती तूं मागनाय तुजें तें जारी जायना जाल्यार एक दिल्ली प्रोफेसी फेल करतना देवाक खंडीत जावन दुखता कित्याक एक मनीस कोणीय जाल्यार खंयची प्रोफेसी दिता जाल्यार देवा तावन शिवाय दुसऱ्या खंयचेंय तें उगडापण जायना जावंक पुरो थोडी कावंटर गिफ्ट्स आसले मनीस थोडे पटी तशें जावंक पूण खंयचेंय जाल्यार तूं पाती येता जाल्यार तुज्या पातयेन तुज्या भावार्थाचेर तें हुंदोन आसा मगाच्या भावान भयणी देखून खंयचेय संदेश मेळ्ळ्या वेळार तें हालीं क्लेम करचें मात्र न्ही तें पातयेचें आनी तुज्या जिवितान जारी जाता म्हणून तें पातयेचें आनी ताचे खातीर मागची प्रोफेसी म्हज्या जिवितान जारी जावं दी म्हणून ते दळ ती खंडीत जावन प्रोफेसी दिल्ली हिलींग डिक्लेअर केल्लें खंडीत जावन तुमच्या जिवितान जारी जाता कित्याक म्हळ्यार इसाया एफेसकारांचें पत्र सांगता 6 अध्याय 16वें वाक्य Ephesians chapter 6 verse 16 and सदांच भावार्थाची डाल घेया भावार्थ ना जाल्यार आत्मीक पिडा येताच भावार्थ उणेपण आसले वरी भावार्थाचें कितें म्हणे उणेपण आमचें तें आसले वरी मात्र आत्मीक पिडा आमच्या आत्म्याक लागता देखून आमी भावार्थाची डाल घेया एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल सांगता पयलें तुमी भावार्थाची डाल घेया भावार्थाची डाल म्हळ्यार शिल्ड फेथ हे शिल्ड तुमच्या हातींत आसा जें म्हणटा देदाळा तवळ नश्ट्या दुस्मनाचे उज्याबाले पालवंक तुमी शकतल्यात देखून हे पुरो कित्याक म्हळ्यार सैतानान ह्या जिवितान आमच्या काम करचें आमचो भावार्थ होगडोवच्या खातीर आमचो भावार्थ उणो करचो आमी देवाचेर दुबावचें बरी करचें देवाच्या उतराचेर दुबावचें बरी करचें देवान दिल्ल्या प्रोफेसीचेर आमी दुबाव करचें बरी करचें ही सैतानाची कामां मगच्या भावानी भयणी असले सैतानाक आमच्या जिवितांत एंट्री दिवनच आमी खंडीत जावन ही मॅसेज दिला म्हाका खंडीत जावन हांवें क्लेम केलें हांव फाती येता म्हणून खंडीत जारी जाल्ले आनी ती साक्ष मेळ्ळ्या मुखल्या दिसांनी ते दळ काल जाता लोक पुऱ्या पाती येताले ताणें संदेश दिलो तिणें क्लेम केलें तिका बरेंपण जालें आज साक्ष आयकूंक मेळ्ळी म्हणून मस्त साक्ष आमी आदी पयलें घालताले हरी एका मागण्याक एक साक्ष येताली पूण आतां एक साक्ष येनात कोणी धाडिनात आमी फोन करनी सारी जरी एकल्या साक्ष आसा की तुजी धाडिचे गे म्हणून तर तुमकां बरेंपण जाल्लें तुमी लिपोवन दवरतात जाल्यार तुमी खंडीत जावन तुमकां आत्मीक पिडा लागल्या म्हण अर्थ आत्मीक पिडा ही देवान दिल्लें बरेंपण आमी डिक्लेअर करना देवान दिल्लें बरेंपण आमी हेरांक सांगना देवान दिल्लें बरेंपण हेरांक कळीत करना ही सुवार्ता परगट करूंक आमकां आसली कृपा आमी होगडोवची आनी देवाक साक्ष जावन जियोवची आमकां ती कृपा दिल्ली देवान ती होगडोवची आमी देखून असले परिस्थिती आमच्या जिवितांत येवं नजो आमी न्हीज जावन हे आत्मीक कितें वाडवळ आसा ती दिसान दीस चडचे सोड न्हू ती आत्मीक वाडवळ उणी जावं नजो आमच्या जिवितांत भावार्थ दिसान दिसा चडचे अभिषेक एनॉयंटींग दिसा दिसा आमचें इन्क्रीज जायचे न्यू एनॉयंटींग हर एका दिसा एक नवें अभिषेक आमी काणगेचे देखून कालचे काल म्हाका बरें अभिषेक जाला काल चेंबूर आज म्हाका नाका म्हणून वगेत बसल्यार ते उरना तुजे अभिषेक कित्याक म्हळ्यार तुका हर एक दीस नवे अभिषेक देव दिता नव्यो नव्यो संगती देव तुका उगड्यापे करता नव्या नव्या देवाच्या उतराचे नवे नवे अर्थ तुका समजोवचे करता तुवें पवित्र पुस्तक वाचतना तेचे डीप मिनींग ताचे गूढ अर्थ तुका कळीत करता मगच्या भावान भयणी आत्मीक पिडा आसल्यार हे पुरा कळीत जायना देखून आमकां खंय पुरा आत्मीक पिडा आसा म्हणून आमी पळयचे आज इसाया प्रवादी सांगता आमकां पयलो अध्याय 5 ते 6 वाक्या थंय इसाया प्रवादी प्रत्येक जावन प्रोफेसी सांगता पळया तुमी घात करीत आसात देखून हांव तुमकां परतून खंय मारूं
तुम्ही देवाक घात करते आसात, देवान दिलेले प्रोफेसी तुम्ही पातये नात, देवाचें उतर तुमकां पातयोंक जायना, थंय हांगा पुरा दुबाव करतात, तर तुका खंय हांव मारो म्हणटा सरस्पर देव पळया. आत्मीक पिडा ही आयल्यार देवाचे मार कंके मिताय खंय मारो म्हूण सांगता पळया. तकली पिडेस्त जाल्या, सगळें काळीज अस्वस्थ जालां, सगळें काळीज अस्वस्थ म्हळ्यार काळजांत आसा घाई, हेरांनी दुखयलेले सगळे काळजांत आसा, हेरांनी कितें उलयल्लें सगळें काळजांत आसा, आनी कितें आमी पळयल्लें खोटेपण तेंय आमच्या काळजांत जाता, कितें आमचे डिजायर्स ते खोटे डिजायर्स आमच्या कुडीच्यो वडण्यो सगळ्यो काळजांत आसात, देखून सगळें काळीज अस्वस्थ जालां म्हळ्यार पिडेस्त जालां पळया, तकली पिडेस्त जाल्या. देवाच्या प्रोफेसीचेर आमी पातयेनी दवर, देवाच्या उतराचेर आमी पातयेनी दवर नासतना, एवकरिस्ताचेर पातयेनी दवर नासतना, प्रत्येक जावन सक्रामेंतांत खरो जेजू आसा म्हणून पातयेनी दवर नासतना जायते फावटी मनशाचे जिवितांत तकली तांची पिडेस्त जाता, तांचे काळीज अस्वस्थ जाला म्हणटा पवित्र पुस्तक. पांयाच्या तळवे तावून तकले पर्यंत स्वस्थ जागोत ना, पिडानांतलो जागोत ना, सगळी आत्मीक पिडा कुडींत भरून गेल्या म्हणटा. फकत फोडू खिणां आनी उक्ते गाय ते नितळ करूंक नात, ते नितळ करूंक नात, पट्टेन बांदूंक नात, तांकां तेल लावंक ना. ह्यो पुरा संगती आमच्या जिवितांत काण घेवन आमी बसल्यार आमकां भायल्यान ते दिसनात ते घाई, आमकां भायल्यान दिसनात ते कितें फोडू, आमकां भायल्यान दिसनात ते खिणां, ते पुरा भितरल्यान आसतात, आमच्या कुडीच्या भितरल्यान आसात. हें देव पळयता. आनी कित्याक आमी भावार्थान आमी पयस केल्ल्या वेळार, सक्रामेंतांत पयस केल्ल्या वेळार, आमच्या भावार्थान आमच्या भक्तीपणांतान पयस केल्ल्या वेळार आमी निराशपणांत पडटना, आमकां कश्ट येतना, आमकां अणवार येतना, आमकां कुडीची पिडा शिडा येतना, आमी देवाचेर दुबावतना, देवाच्या उतराच्या सक्तेचेर दुबावतना, मिसाच्या बलिदानाचेर आमी दुबावतना, ह्यो पुरा संगती आमच्या जिवितांत घडटात आनी सगळी आमची कूड पिडेस्त जाता. आत्मीक पिडा भिरंकूळ मोगाच्या भावा आनी भयणी, एखाद्याला कॅन्सर मस्त गूण जातात मोगाच्या भावा आनी भयणी. मागणी केल्ल्या वेळार कितलेशे जाणांची कॅन्सरां पिडा गूण जाल्यात, पूण आत्मीक पिडा गूण जायना मोगाच्या भावांनी. आत्मीक पिडा गूण जायचे जाल्यार म्हजो आनी तुजो भावार्थ वाडयचे, म्हजो आनी तुजो जेजूचेर विश्वास चडयचे, म्हजो आनी तुज्या देवाच्या उतराचेर फातयेनी सोडयचे, म्हजो आनी तुज्या सक्रामेंतांत फातयेनी सोडयचे, म्हजे आनी तुज्या मागणे सोडयचे, म्हजे आनी तुज्या अभिषेक सोडयचे. त्या जाळा मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी आत्मीक पिडा गूण जातात. देखून ह्यो पुरो आत्मीक पिडा आमचे ते आसा जाल्यार आसतना आमी मागया, ह्या पुरा भायर काडच्या खातीर मागया. ह्यो पुरो सक्त्यो कितें पुरो आमकां डिस्टर्ब करता ते सगळे पयस करच्या खातीर आमी मागया मोगाच्या भावा आनी भयणी. कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 30 आनी 8 अध्याय 3 वाक्य. कीर्तन 30 आनी 8 अध्याय 3 वाक्य सांगता, तुज्या रागा निमती म्हज्या कुडींत ना भलायकी. तुज्या देव एखाद्याला आमी भावार्थ ओगडायता जाल्यार, एखाद्याला दुबावता जाल्यार, एखाद्याला प्रोफेसीर देवाच्या उतराचेर सक्रामेंताचेर आमच्या मिसाच्या बलिदानाचेर आमी दुबावता जाल्यार आमच्या कुडींत भलायकी आसची ना. पळया, आत्मीक भलायकी पाड जाता आनी कुडीची भलायकी पाड जाता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, म्हज्या पातका नेमती म्हजे हाडां नात अखंड. हाडां दूख, हाडांनी संद दूख, सगळे हे समस्ये म्हळ्यार भितर तावन सगळे दुखीचे पिडा दुखस थोड्यांचे जिवितांत दुखूच आसता, दुसरें कांय ना. केदाळे संतोशान तांचें तोंड कळयलें कोणें पळयलें ना, तांच्या तोंडार हांसोय नात, दुखूच आसता, केदाळे रडणेंत आसता, केदाळे बेजार येता, केदाळे कंतूच आसता. एक दीस ही संतोश ना गी जिवितांत. एक दीस कित्याक हें असलें पुराय जिवीत कोणाचें जाता म्हळ्यार भावार्थ नातल्यांचें मनशाचें जिवीत, तांचें जिवीत रडणें, तांचें जिवीत पिडाशिडा, तांचें जिवीत निराशपण, तांचें जिवीत सलवण, तांचें जिवीत एकसुरपण. एंत ही आत्मीक पिडा मोगाच्या भावा आनी भयणी. आत्मीक पिडा गूण जावच्या खातीर आमी कितें करीचें? आमी भावार्थांत येयचे. आमी आत्मीक पिडा गूण जायचे कितें? देवाच्या उतराचेर आमी फातयेनी दवरचे. आत्मीक पिडा गूण जायचे कितें? सक्रामेंतान जेजू कोरोस आसा, कुमगारान जेजू कोरोस आसा म्हणून फातयेनी आमी दवरचे. ते खंयचे उंड्याचो कुडको आमी काणगेवचो न्हय, बगर जेजूची कूड आनी रगत तांतू आसा ते भावार्थान आमी फातयेचे. ते दळा मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी आमची आत्मीक पिडा अक्षिडा गूण जाता. देखून हे आमी समजून काणगेचे. मार्कसो वांजेल आमकां सांगता 2 अध्याय 17 वाक्या, ही जेजूची उतरां पळया. हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना. भलायकी आसलेल्यांक कोणाच्या वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक.
देखून हांव आयलां फातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही, फातक्यांक आपोवंक कित्याक फातका वरवीं देवाक फातयेनातले वरवीं, देवाचें उतरां जन जायनातले वरवीं, देवाचें सक्रामेंत जन जायनातले वरवीं तांची कूड पिडेस्त जाल्या, तांची आत्मीक पिडा तांकां आयल्या. देखून ती पिडा आशिल्ल्या गूण करच्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. भाग्यवंता खातीर न्हय, कित्याक भाग्यवंत कोण आसा तांच्या आत्मीक पिडा तांकां आसना. देखून ती पिडा गूण कर. जेजू कुडीच्या पिडे विशीं उलयना, आत्मीक पिडे विशीं उलयता. आत्मे बचाव करूंक जेजू आयिल्लो, कूड बचाव करूंक जेजू येवना, आत्मे बचाव करूंक. हर एक आत्मे बचाव करीचे, हर एक देवान दिल्लो आत्मो फाटीं देवा सरसीन वचचे म्हणून एक एम दवरून जेजू ह्या संवसारीक आयिल्लो. आमी चिंता आमचे कुडीच्या पिडा गूण करूंक जेजू आयलो म्हणून. न्हय ते न्हय, जेजून तुज्या आत्मीक कुडा पिडा पयलें गूण केल्या. पळय हर एका मनशाक जेजू गूण करतना पयलें सांगता, पयलें ताका भावार्था सागिनांगी पळयता, दुसरें ताची फातकां बक्षिता, तिसरें ताका आत्मीक पिडा गूण करतना ताची कुडीची पिडाय गूण जाता. मोगच्या भावा आनी भयणी, ह्यो संगती आमी आज समजून काणगेच्या मोगच्या भावा आनी भयणी. आज आमकां आमच्या जिवितांत पळय थोड्यांक पिडा सुकानांत कितल्यो आसात पिडा, पुरा पिडा येतात. एक एक फावटी समस्या येतात, पूण कुडीची पिडा येची जाल्यार खंय म्हणी आत्मीक पिडा आसा. आत्मीक पिडा आसल्या वरवीं तुका कुडीच्या पिडा आयल्यात. देखून आत्मीक पिडा कितें आसा ती समजून काणगे. त्या वयसाक आतां कुडीची पिडा आसल्यार त्या वयसाक तुमी दाखोवंक येतात. हाडाची पिडा आसल्यार ऑर्थो कोण हाडांचो डॉक्टर ताका दाखयतात. हार्टाचे प्रॉब्लेम हार्टाच्या डॉक्टराक तुमी दाखयतात. स्कीन प्रॉब्लेम आल्यार स्किनाच्या डॉक्टराक दाखयतात. ब्रेनाचे प्रॉब्लेम आल्यार ब्रेनाचो तकलेचो डॉक्टर दाखयतात. दोळ्यांची पिडा आसल्यार दोळ्यांच्या डॉक्टराक दाखयतात. मोगच्या भावांनी आत्मीक पिडा आसल्यार जेजू कित्याक दाखयना? जेजू वैजांचो वैज नेंगी, देवाचो देव नेंगी, धनियाचो धनी नेंगी. ताका कित्याक आमी दाखयना? ताचे सरसीन कित्याक आमी येना? कुडीची भलायकी आमकां जाय, पूण आत्मीक भलायकी कित्याक आमकां नाका? कित्याक आमी आत्मीक भलायकी इग्नोर करता? कित्याक आमी आत्मीक भलायकेंतल्यान पयस वता? आमी मोगच्या भावा आनी भयणी, आज आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत इतले कश्ट, इतले मारेकर, इतली खरगां पुरा येते आसात. जर आमचे ते आत्मीक भलायकी ना जाल्यार आमी कशें मुखार वचचें, कशें आमचें जिवीत सांबाळचें? ते पुरो संगती आमी समजून काणगेचे मोगच्या भावा आनी भयणी. देखून जेजू आयिल्लो, पयले आत्मीक पिडा ताणें गूण केल्ली, ताचे वरवीं कुडीची पिडा गूण जाल्ली मोगच्या भावा आनी भयणी. देखून आमची आत्मीक पिडा कितें आसा ती समजून काणगेवी. आमी आज आत्मीक पिडेचें कितें लक्षणां आसात समजून काणगेया. भावार्थून आसा गी तर खंडी जावन आत्मीक पिडेची लक्षणां आसात. देवाचें उतार समजना गी तर आत्मीक पिडेची लक्षणां आसात. एवकरिस्त खरी पातयेन ना गी खंडी जावन थंय आत्मीक पिडेची लक्षणां आसात. हर एक संगती देवाचेर खंयच्याय रितीचे कश्ट येतना अनवर येतना ह्या कुटुंबांनी कितें आजकाल जायते मरण जातात. जायते युवा जन आज भुरगीं तरणाटी भुरगीं मरण पावतात. ताचे वरवीं मस्त आवय बापाय कंगाल जातात आनी कितें जातात. असल्या संगतींनी त्या जाला आत्मीक पिडा ऑटोमॅटीक येता. चेतन भायर येवंक थोड्यांक जायना. अशें जाता कित्याक आमची मोगाची मनशां आपलोत पूत आपलीत धूव मरण पावल्यार कशें जायते आवयक. पूण जाल्यार देव सांगता, देवाच्या उतार आमी वाचल्यार ओल्यो पुरा संगती आमच्या जिवितांत घडतना खंय आमच्या जिवितांत देव आमच्या जिवितांत काम करते आसा, आमकां घट करते आसा. पळया मोगच्या भावानी बहिणी, खंयच्या एका मरणाक तुमी वसा, ह्या तुमच्यात कुटुंबाच्या खंयच्याय म्हणी मरणाक वसा. मरण येतना खंडी जावन तुमकां दूख पावता मस्त कुटुंबाची मरण पावली म्हणून. ज्या मनशाक तुमच्यात मनशाक जेन्ना तुमी मातयेक लायतात ताचे कितें अंतीम संस्कार तुमी करतात, तुमी फाटीं घरा येतना तुमकां मोतीक समाधान मेळटा. तुमच्या काळजाचे भार चलतात. कित्याक देवान थंय बुजवण दिवचो वेळ तो जावन आसा. तुका बुजवोसो वेळ जावन आसा. जर तूं देवान दिल्ली बुजवण काणगे नाय जाल्यार, जर तूं देवान दिल्ली बुजवण तुका काणगेवंक नाका जाल्यार तर खंय तुज्या जिवितांत आत्मीक पिडा तुका आयल्या. ते आत्मीक पिडा भिरंकूळ जाल्ल्या वरवीं देवान दिल्ली बुजवण काणगेवंक आमी तयार ना. एक एक पटी मोगच्या भावा आनी भयणी, असले परिस्थिती आमच्या जिवितांत आयिल्ले आमी पळयते आसा. मस्त जण असले कश्टांत आसतना आमी पळयता भावार्थ होगडावचे. उगडापणाचे ग्रंथ सांगता 3रो अध्याय 18वें वाक्य. थंय उगडापणाचो ग्रंथ आमी वाचल्यार ते आनीक बऱ्यो संगती थंय सांगता. पळया 3रो अध्याय तुमी थंय अशें सांगता, आमेन नांवाचो म्हळ्यार सर्वेस्पर देवाचो जनीत जेजू क्रिस्त अशें सांगता. थंय 16वें वाक्य थंय पळय वाचता हांव तुमकां सांगता. पळया तुजे विशय 15वें वाक्य, तुजे विशय सगळें हांव जाणा. तूं थंड येयनय, हूण येयनय,
थंडस वा हुनस जालोय जाल्यार पूण तूं थंड येयनाय हुन येयनाय देखून भगार शळमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयतां. मगच्या भाव आनी भयणी एंत लास्टाक जावचें जर अत्मीक पिडा आसा जाल्यार अत्मीक आमकां बरी भलायकी ना जाल्यार कितलो तेंप देव सोसून व्हरता सोसून व्हरता जाल्यारय तूं फाटी येनाय, जाल्यारय तूं भावार्थाक येनाय, जाल्यारय तुज्या देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरनाय, जाल्यारय तूं मागण्याक तूं रावनाय. जर सरेस्पर देव सांगता हांव तुका म्हज्या तोंडांतलो भायर उडयतलो म्हणटा. आनी देखून 18व्या वाक्यात अशें सांगता, एक 17व्या वाक्या सांगल्यार थंय म्हळ्यार 17व्या हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं जायतें दाराळ आसा, म्हाका कितें उणें आसा, म्हाका कितेंच उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं न्ही जाय की कितलो किरकोळ. आज मस्त जाणां सांगतात आमकां कितें इतले प्रॉब्लेम येयले दुबळी धाकटी कश्ट जाता जाल्यार कोणाच्या आदाराक वचनासतना आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, आमकां जाय तितलें आसा बा, जाय तितलें आमी जोडून दवरलां, जाय तितलें मुखलें 10 जनरेशन 15 जनरेशनाक पुरो तितलें आसा, सगळें आसा आमकां. पूण त्या मनशाक अत्मीक पिडा आसा तो कितलो किरकोळ म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. पळया जो ग्रेस्त मनीस आसा आनी म्हज्या लागीं जायते लागीं आसा म्हणटा तो कितलो किरकोळ कनिश्ट आनी भिके फास्ट कुरडो आनी विनगो म्हणटा. पळया पवित्र पुस्तक. जे आमी ग्रेस्तकायेंत लब्धोन जियेता जाल्यार आमच्या ग्रेस्तकायेंत आमी ददोशी जाता जाल्यार म्हजे कडेन सक्कड आसा म्हूण सांगता जाल्यार तो कोलो मनीस तो किरकोळ म्हणटा पवित्र पुस्तक. किरकोळ आनी कनिश्ट तो लास्ट तो आनी भिके पास्ट म्हणटा तो संवसारांत यथेश्ट सांग पुरो. पूण एक दीस देवा कडेन भीक मागचें पडटलो. तो भिके पास्ट म्हणटा कुरडो आनी विनगो म्हणटा तो. ताचे कडेन वस्तुरी ना. कित्याक एक पातकी मनीस एक आनीक देवाचेर वळख नासतना जिवसो मनीस जो अत्मीक पिडा आसलेलो मनीस देव ताका पळयतना देव ताका तो विनगो दिसता खंय. पळया आदावण्यान येवेन पाताक केलें थंय दळमसर तांकां कळनातलें आमी विनगी आसा म्हणून. जेन्ना पाताक केलें देवान तांकां पळयलें तांकां कळलें आमी विनगी आसा म्हणून. पळया पाताक आमकां विनगें करता, हें खोटेपण आमकां विनगें करता, अत्मीक पिडा आमकां विनगें करता आमच्या जिवितांत. पळया थंय सांगता भिके पास्ट जातलो कुरडो. कित्याक ताका बऱ्यो संगती दिसना, पवित्र पुस्तक दिसना, देवाचें आराधन ताका दिसना, अत्मीक कितें आसा तें दिसना, बलिदान ताका दिसना, आराधन ताका दिसना, रेतीर ताका दिसना, मागणो ताका नाका, खंयचें नाका. असल्या तो मनीस कसलो जातलो. पळया कुरडो ताका खंयचेंय दिसना आनी तो विनगो. 18व्या वाक्य सांगता देखून हे हांव तुमकां सांगता म्हणटा. देखून हांव तुमकां सांगता आनी ती बुधबाळ आयक म्हणटा. पळया बुधबाळ तूं निजाकी ग्रेस्त जावंक अपेक्षिताय जाल्यार म्हजे लागचे फुटाक घाल्ले भांगार घे. नीज जावन ग्रेस्त गाय आशेताय जाल्यार म्हजे लागचे फुटाक घाल्ले भांगार म्हळ्यार देवाचें उतर पवित्र पुस्तक तुज्या हातांत घे म्हणटा. पवित्र पुस्तक हातांत घे. हें भांगार जावन आसा, हें म्हजें भांगार जावन आसा, हांवें तुमकां दिल्लें तें पवित्र पुस्तक तें तुज्या हातीं घे म्हणटा. पळया देवाचें उतर सांगता. पळया म्हजे लागचे फुटाक घाल्ले भांगार घे. तुज्या विनगेपणाची लज दांबूंक सोदताय जाल्यार फातका थावन तूं मेकळे जावंक आशेताय जाल्यार म्हजे लागचे धवे वस्तूर घे. वस्तूर म्हळ्यार प्युरिफिकेशन नितळाय आनी पवित्रपण तूं घे म्हजे लागचें म्हणटा. जर तुजें विनगेपण तूं काडूंक आशेताय, ह्या संवसाराच्या आशा वंदन्यान तूं संपडलाय, हाचे तोंड भायर येवंक जाल्यार म्हजें धवे वस्तूर घे. धवे वस्त्राचो संकेत पवित्रपण आनी पवित्रपण तूं म्हजे लागचें घे म्हणटा. देवा लागीं माग तें तुका पवित्रपण दितलो. सर्वेस्पर देव म्हणटा खंडीत जावन म्हजे बरी तुवें पवित्र जायजे. जेजू सांगता जसो म्हजो बाप पवित्र तशें तुमी जायजे पवित्र. हें जावन आसा धवे वस्तूर घे म्हणून सांगता. आनी तुजें विनगेपण लज दांबूंक सोदताय जाल्यार म्हजे लागचें धवे वस्तूर घेवन नेस म्हणटा. परत्यान तुका दिश्ट लाभ जाय जाल्यार परत्यान तुका दोळे तुका दिसचे जाल्यार तूं कुड्डो जाले संवसारांत. त्या कुड्ड्यापणान तूं आसाय. हे सगळे संवसाराचे तुका ग्रेस्त काय तुका दिसता, पूण अत्मिकतारान तूं कुड्डो आसाय म्हणटा. आनी कुड्ड्याक बार्तिमेव पळय तो कुडी ती दिश्ट नातली ताका अत्मिकतारांनी तो भावार्थान घट आसलो मगच्या भावा आनी भयणी. पूण आज आमी दोळ्यांची दिश्ट आसून ती अत्मिकतारान घटायना जाल्यार अत्मिकतारान आमची वाडवळ जाय ना जाल्यार आमी खंडीत जावन कुड्डे. देखून म्हजे लागचें मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारे मुलाम घेवन म्हळ्यार म्हजी काकुळत तूं माग म्हणटा. म्हजी काकुळत ती मुलाम तुका, म्हजी काकुळत तुका बरें करता, म्हजी काकुळत तुका सुडका दिता, म्हजी काकुळत तुका पातकांतोन मेकळे करता, म्हजी काकुळत तुका खोटेपणांतोन भायर काडटा, म्हजी काकुळत तुका बाचाव करता. ती म्हजी मुलाम काणगे.
3 संगती आमकां दिता. पयले स्वतेर भांगर म्हळ्यार पवित्र पुस्तक देवाचें उतर, दुसरें धवे वस्तूर म्हळ्यार देवा ते आसली ती पवित्रताय तुवें तुका जोडूंक, आनी तिसरें जावन आसा मुलाम देवाची खाकुळता आनी कृपा तुवें काणगिजे म्हणून देव तुका सांगता म्हज्या भावा आनी भयणी. तर आज आमी कितें करता, खंयच्या परिस्थितीर आसा म्हणून आमी पळया. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 30 आनी 6 अध्याय 16वें वाक्य आमकां सांगता. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 30 आनी 6 अध्याय 16वें वाक्य. पूण तांणी देवाच्या दुतांच्यो खेबडायो केल्यो, पळया खेबडायो केल्यो, ताची 17 तिरस्कार केलो आनी ताच्या प्रवाद्यांची निंदा तांणी केली. अशें सर्वेस्वराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की ती बाचवेची वाट कसलीच तांकां नातेली. आज अशेंत जाता आमच्या संवसारांत. आज हर एक कडेन पळया आमच्या क्रिस्तांवांचेर हल्लो जाती आसा. आजकाल थंय हांगा पुरा आमच्या ल्हान ल्हान प्रेयर सेंटरांचेर पुरा हल्लो जाती आसा. कित्याक तांकां सारक्या रितीन खंयचेय तांकां कित्याक म्हळ्यार सेक्युरिटी तांकां ना म्हणून चिंतून तांचेर हल्लो करते आसात. पूण आमकां व्हडली सेक्युरिटी आसा. देवूच आमची सेक्युरिटी, जेजूस आमचो सेक्युरिटी. आमचेर हात घाल्ल्यांक ह्या आमचे विरोध उठलेल्यांक देव कितें म्हणटा पळया, ते प्रवाद्याक ते खेबडायो करतात म्हणटा. आज आमच्या पवित्र सभेंत मणियारांक ते खेबडायो करतात. देवाचें उतार कोण परगट करतात तांच्यो खेबडायो करतात, दुतांच्यो खेबडायो करतात ते, आनी 17 तिरस्कार करतात पळया. पूण जाल्यार तांच्या प्रवाद्यांची निंदा केली तांणी, आमच्या प्रवाद्यांची आमच्या मणियारांची तांणी निंदा केली. अशें सर्वेस्वराचो क्रोध तांचेर इतलो पेटलो की बाचवेची वाट तांकां कसलीच ना. मागीर मगच्या भावा आनी भयणी, आत्मीक पिडा आसलेल्या मनशाक ताका एक फावो तो टायम दिता. वेळगडी आसा हर एक पडे. उपदेशक तुमी वाचल्यार ते कळटा तुमकां कसली वेळगडी की म्हणून. एक हर एका जिवितांत तुवें वैर्यम की तुका एक वेळगडी आसा, आनी तुवें भावार्थान पातयेवंक की तुका एक वेळगडी. हर एका जिवितांत कितें गरजे जाल्यार ताका एक वेळगडी आसा. ती वेळगडी येताना देव तुका अवकाश दिता. तो अवकाश तुवें होगडायल्यार मागीर तो अवकाश तुका बिलकुल मेळना. देखून आमची आत्मीक पिडा सुद्दां गूण जावंक एक अवकाश देव आज आमकां दिता. ती आत्मीक पिडा आमी गूण जावन आत्मीक भलायकी मेळ्ळ्यार आमकां कुडीची भलायकी आपापीच मेळटा. खंडीत जावन खंय आमी सुकोन पडल्या म्हणून खंडीत जावन एक गडीभर बसोन आसा बळे आमी एक फाटी आमच्या जिविताक वेचें बरें. खंय पुरा सुकला पवित्र आत्म्या कडेन मागोन खंयच्या घडये खंयच्या वेळार हांव जेजू तुजे विरोध सुकल्ले आसा, तुज्या भावार्था विरोध आमी गेल्ले आसा, तुज्या उतरा विरोध गेल्ले आसा, तुज्या उतराक खरो मान दिनासतना, पवित्र सभेक खरो मान दिनासतना, एवकरिस्ताक खरो मान दिनासतना, सक्रामेंताक मान दिनासतना हांव जियेला, मग्नाक एक खरो मान दिनासतना हांव जियेला जाल्यार जेजू खंय तें म्हाका दाखोवन दी पवित्र आत्म्या. हांव बक्षाने मागता म्हणून खंडीत आमी एक बक्षाने मागून फाटी आयल्यार आमची आत्मीक पिडा घूण जायत कोणना. देखून आज आमी मागया विशेश जावन इसाया प्रवादी सांगता 1 अध्याय 4 ते 6 वाक्या. हाय पातकी राष्ट्रां, खोटेपणान बुडलेले फर्जे, नश्टे पिळगे, दुष्ट संतती. पळया खोलें पुरा आत्मीक तरान पिडा असलेल्या मनशांक देव कशें वलायता पळया. हाय पातकी राष्ट्रां, खोटेपणान बुडलेले फर्जे, नश्टे पिळगे, दुष्ट संतती. तांणी सर्वेस्पराक सांडला, इस्रायलीच्या पवित्र देवस्थानांनी तिरस्कार केला, ताचे तावन ती पयस सरल्यांत म्हणटा पवित्र पुस्तक. पयस सरल्यांत तुमी घात करीत आसात, देखून हांव तुमकां परतून खंय मारूं. किर्तनाच्या ग्रंथात ओडोला मी वाचल्या त्यांचं उतार इसाया प्रवाद्या मारिपाद सांगता. सगळी तकली पिडेस्त जाल्या, सगळें काळीज अस्वस्थ जाला, पायांच्या तळव्या तावन तकले पर्यंत स्वस्त जागोच ना. फकत फोडू खिना आनी उक्ते गाय ते सगळे नितळ करूंक नांत, पट्टेंत बांदूंक नांत, तांकां तेल लावंक ना. बरें जावंक ना आत्मीक गाय, बरें जावंक ना. हाचे खातीर आमी मागोवना. खंडीत जर आत्मीक गायां खातीर आमी मागता जाल्यार आत्मीक गाय म्हळ्यार मस्त जाणां इनर वुंड्स म्हणटात. आत्मीक गाय हे आमी आमचेच दिसता की आमी करून घेतले मगच्या भावा आनी भयणी. हेरांनी आमकां दिल्ले न्ही. जर तूं हेरांनी उलयतना खंयचेय तुका विरोध उलयतना तें तुवें उतार भितर खाणगे नासतना वगयत रावलें जाल्यार कांय ना. पळया मनशाच्या जिवितांत पळया मगच्या भावा आनी भयणी, एका मनशाक म्हाका जावं तुका जावं दी कोणी कालें उलयती जाल्यार आमकां कोणी गाळी सवय जाल्यार आमकां विरोध करती जाल्यार तांणी उलयली उतरां कसो परिणाम घालता आमच्या जिवितांत, कसो क्रोध येता भितर, कसो राग येता, ताचे विशीं कल राग येता, कितलो परिणाम घालता त्या मनशाच्या उतार. पूण देवाचें उतार कित्याक आमचेर तितले परिणाम घालना गे म्हणून हांवें सांगचें एकच म्हाका जिवितांत. कित्याक एका मनशाच्या उतार ते एका मनशाच्या जिवितांत तितलो परिणाम घालता जाल्यार देवान उलयल्लें देवाचें उतार आमच्या जिवितांत कित्याक परिणाम जायना.
कित्या परिणाम जायना एक चिंतून पळोवची गजाल वय की नाही पळया मगच्या भवानी भयणी देखून रोमकाराचे पत्र आमकां सांगता 15वा अध्याय 4 वाक्या रोमन्स चॅप्टर 15:4 पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर पवित्र पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन घाल्यात तांणी दिल्ले सोसणीकाय आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर बरवसो सांडचे खातीर न्हय बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयलेल्यो पवित्र पुस्तकांत आमी देखून हांवें केदाळे सांगचें बायबल वाचा पवित्र पुस्तकां एक इल्लो टायम एक अर्दे वर मुक्काल घंटा 1 घंटा तरी बायबल वाचूंक दिया बायबल वाचूंक इल्लो टायम दिया सगळे व्हडली मागणी करून बसता ताका 1 घंटो 2 घंटे बायबल वाचा बायबल वाचताना कितें जाता तुमचे थंय आत्मीक घाय गूण जातात तुमचे ते असलेले आत्मीक पिडा गूण जाता आनी तुमकां आत्मीक तरान भलायकी मेळटा त्या दाळा कुडीन ऑटोमॅटीक भलायकी मेळटा पळया मस्त जाणां आज मागण्याक जॉयन जातात हजार एका यूट्यूब मागण्याक जॉयन जावचो लोक म्हळ्यार हजार लोक बरें कर देवाचे उतार क्लेम करता मागता पुरो करतात बरें ह्यो पुरा मस्त लोक पळय कोटेशन काडूंक पुरा शिकला खंय पुरा आसा म्हणून पूण मगच्या भावानी म्हयने जायत तेंच्या घरा आमी गेल्ल्या वेळार तांच्या जिवितांत इतलेशे सयत बदलाव ना पयलें कशी आसली तितल्यांत आसात मागणे करतात हे आत्मीक पिडा न्ही आत्मीक पिडा न्ही भायल्यान आमी पुरा बरें करता तें बरें आसा हें बरें आसा पुरा बरें आसा पूण आत्मीक तरान एक तूं देवाच्या उतार परगट करताय पुरा आयकताय मागणें करताय पुरा करताय तर तुज्या घरांत बदलावण जायना जाल्यार सोरोप येतालें ताणें तें सोडूना म्हण जाल्यार वायट सवय ताणें सोडूना म्हळ्यार एकामेकाच्यो खबरो करच्यो सोडूना जाल्यार कुटुंबांत एकामेकाक भोगसिना जाल्यार कुटुंबांत आनीक रागार आसा जाल्यार कोर्टांनी केजो आसा जाल्यार तर देवाचें उतार आयकून तें क्लेम करून मागोवन कितें फायदो तर आत्मीक घाई ह्या आत्मीक पिडा तांच्या जिवितांत देखून त्यांच्या जिवितांत ते परिवर्तन करूंक जायना तांकां ह्यो पुरा समजून काणगेचे मगच्या भाव आनी भयणी ह्यो पुरा संगती आमी समजून काणगेचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 10 अध्याय 11वें वाक्य सांगता 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 10 वर्स 11 हेरांक एक धाकलो जावच्या खातीर तुवें हेरांक एक धाकलो जावच्या खातीर हें सगळें तांकां घडलें पळया संवसाराच्या काळाच्या शेवटाक पावलेले आमकां सत्राय सांगच्या खातीर तें बरोवन घालां हें पवित्र पुस्तक जी वस्त आमकां सत्राय सांगच्या खातीर जें कितें आतां पुरा घडता ह्या संवसारांत तें सगळें पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्यान तें घडटा पवित्र पुस्तकांत बरोवन घालनातलें खंयचेंच घडना मगच्या भावा आनी भयणी जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें ह्या संवसारांत आजकाल घडता जर पवित्र पुस्तक तुवें वाचलें जाल्यार तुका समजून काणगे जाल्यार आतां खंयच्या परिस्थितीक तूं भियेनाय खंयच्या परिस्थितीक तूं भियेना कित्याक देव म्हाका आनी तुका राखता खंडीत राखता आत्मीक पिडा आमची गूण जायचे पयल्या सुवातेर आत्मीक पिडेक वखात आसा तें वखात देवाचें उतार मात्र तें आत्मीक पिडेक वखात एवकरिस्त आत्मीक पिडेक वखात मागणें आत्मीक पिडेक वखात मिसाचें बलिदान हे पुरा आत्मीक पिडेक वखात प्रेज एंड वर्शीप हे पुरा संगती जाय ज्या मगच्या भाव आनी भयणी हाचे तान आमी सुकोन काणयोंक जायना एक जाय म्हणटा आनी एक सोडचें न्ही तेंय जाय एड करा तुमच्या जिवितांत तुमच्या घरांनी पळया पयलें कितें आसल्यो वस्तू आतां पळया एक तुमच्या घरांनी ऍड जावन येवनात गे बरे वस्तू येवनात गे पयलें खंय आसल्यो पुरा पयलें फ्रिज खंय आसलें टीव्ही खंय आसली मिक्सी खंय आसली या तुजें वॉशिंग मशीन खंय आसलें या एसी खंय आसल्यो या बऱ्यो संगती व्हडल्यो LED टीव्ही खंय आसल्यो ह्यो पुरा मोबायलां खंय आसली पयलें तुमच्या कडेन नासली पूण संवसाराच्या अंतमेतेर जावन तुमच्या घरांत एक संगती तुमकां जाय जाल्ल्यो नव्यो हाडले जाल्यार आत्मीक तरान नव्यो संगती कित्याक नाका सांगा म्हाका आत्मीक संगती आमच्या जिवितांत कित्याक आमी इग्नोर करता कित्याक आमी इनकार करता जर संवसाराच्यो वस्तू बऱ्यो वस्तू आमच्या घरांनी आमकां जाय जाल्यार बरे कितें ड्रेस आमकां जाय जाल्यार आत्मीक संगतींनी आमकां विवार दिवच्यो त्यो संगती पवित्र पुस्तकांत आसल्यो कित्याक आमकां नाका तर ह्यो पुरा नाका जाल्यार आमकां टायम ना जाल्यार आत्मीक पिडा आसा आमकां आत्मीक पिडा खंय आसा म्हणून आमी सोदून काड माथ्यू वांजेल सांगता 5 अध्याय 14वें वाक्य मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14 सांगता तुमी संवसाराचो उजवाड आमी आज उजवाड जावंक पावल्यांगे ह्या आजुनी आमी काळो करता आसा हेरांक कांय तरी उजवाड दिवंक शकल्यांगे खंडीत जावन आमी आत्मीक पिडा नातलेली मनशां हेरांक उजवाड जाता आत्मीक पिडा नातलेली मनशां हेरांच्या गरजेक पावता आत्मीक पिडा नातलेली मनशां बायबलाक पाती येतात देवाचे उद्धार पाती येतात
मागणे करतात, मेसाचे बलिदानाक वेतात, आराधन करतात. ह्यो पुरो संगती आमच्या जिवितांत जाय जाल्ल्यो म्हज्या भाव आनी भयणी. तुमी संवसाराचो उजवाड, दोंगराच्या तळवेर बांदला तें शार लिपोवन उरना. तुमी तें शार म्हणटा. जो आत्मीक तरान तुमी बरे आसा जाल्यार, आत्मीक तरान तुमी पिडा शिडा ना जाल्यार तुमकां खंडीत तुमी दोंगरार बांदलेले शहर. कित्याक तुमी उजवाडांत आसात, हेरांक उजवाड दितात. देखून आनी निमाणे आमी देवाचें उतर वाचया. आज माथेवाचो वंजील 7वो अध्याय 3 ते 5 वाक्या. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 3 to 5 सांगता, तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मू. आमी हेरांक पुरा बुधबाळ सांगूंक भारी हुशार केदाळाय, तें करूं नजो, अशें करूं नजो म्हणून. पूण आमी करचें तें ते केपटी. दुसऱ्याक बुधबाळ सांगूंक खंडी जावं आमच्या क्रिस्तांवांचे भारी मुखार म्हूण सांगता हांव. खंडी जावं तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुका दिसता मू. तुज्याच दोळ्यांत आसा तें येदे व्हडलें आडें तुका दिसना. कित्याक तुजे थंय भितर आत्मीक पिडा आसा, कित्याक तुका दिसना. हेरांची पिडा मात तुका दिसता गे. तो मागण्याक वचना, तो बायबल वचना, तो मिसाक वचना, ती आराधना वचना, ताका भावार्थना. हेरांच्या विशीं उलोवच्या खातीर हांव कितलो मिसाक येता, हांव कितल्या आराधनांत आसा, हांव कितलें पवित्र पुस्तक, म्हाका कितलो पवित्र पुस्तक समजला. वाचूंक मस्त वाचतात, समजला कितलो तो. तसो डीप मिनींग आज कसो तुमकां कळ्ळा गे. ह्यो पुरो संगती कळ्ळ्यात गे. उजवाड कसो. फिलिपाक सांगलें न्ही गे, एकलो इजदो फिलिपाक आपण व्हरता, त्याच्या गाडयेर बसयता आनी तो म्हणटा इजाया प्रवादीचें पुस्तक वाचतालो. फिलीप ताका विचारता, तूं कालें वाचताय, तें तुका समजता गे. देखून तो इजदो म्हणटा, म्हाका कोणी असो अर्थ सांगना जाल्यार समजूंचें खंय तावन. देखून आज म्हज्या भावा आनी भयणी आमकां इल्लें तरी समजता. आमी मागण्यांत आसा, आमी देवाचें उतर आयकता. देखून आमी समजून काणी आमची आत्मीक पिडा गूण करूंक फेसाडया. आमी आत्मीक पिडा नाका. कित्याक म्हणल्यार मुखार सांगता पळया, तुज्याच दोळ्यांत आसलें तें आडे आसतना तुज्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसार काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें. कशें आमी हेरांक बुधबाळ सांगचें. जर हांव तूं एक काम करना, जर हांव तूं पियोनांत वळख आसा जाल्यार तुका हांवें पिये नाका म्हूण सांगचें कशें. बापूयत जर बाटलेक घेवन बसता जाल्यार पुताक पिये नाका म्हूण सांगचें कशें. बापूयत जर सिगरेट ओडटा जाल्यार पुताक सिगरेट ओडी नाका म्हूण सांगचें कशें. ह्योच न्ही संगती ह्यो कुटुंबांत आसच्यो. जर हांवूय बापूय सारक्या रितीन आत्मीक तरान गूण आसा जाल्यार, बरेपण आसा जाल्यार खंडीत ताच्या भुरग्यांक तो सांगूंक शकता. खंडीत त्या भुरग्यांक फाटी देव तुजे खातीर तुज्या भुरग्यांक कसल्या वायटाक पडल्यार फाटी हाडटलो. म्हज्या भावा आनी भयणी, पयल्या सुवातेर आमी आत्मीक तरान नितळ जावया. आत्मीक पिडा सगळी गूण जावं दी. आत्मीक भलायकी आमकां मेळोवन दी. कुडीच्यो पिडा सगळ्यो गूण जातल्यो. आत्मीक पिडा गूण जातना कुडीच्यो पिडा खंयच्याय उरनात. कित्याक आत्मीक सकत आसतना तुज्या कुडी भितर खंयचीय पिडा शिडा येवंक सोडिनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज हे उतार आज परगट केलां खंडीत जावन म्हाका ह्यो संगती हांगा रावल्या वेळार कळ्ळ्यो पुरा. आमी खंयचेय प्रिपेर करून खाली वर्ड ऑफ गॉड मात प्रिपेर केलां, पूण रिव्हिलेशन देवान म्हाका आज तुमकां दिवच्या खातीर आनी तुमकांय खंडीत जावन हाचे दिसाक रिव्हिलेशन तुमकां मेळटलें मुखल्या दिसांनी. देखून खंडीत जावन मागा तुमच्या जिवितांत चड आनी चड देवाची कृपा मेळच्या खातीर, चड दिसान दीस एक नवें अभिशेक, नवें एनॉयंटींग मेळच्या खातीर मागा. आज आमी मागता प्रत्येक जावन आज मागया. तरेच्या गरजो हांगा सांगल्यो आसात. प्रत्येक जावन आयवन सिक्वेरा हाच्या पिडेस्त जावन कश्टांत आसा, आस्पत्रेंत कालच्या दीस एडमीट केल्लो आसा. ताका संपूर्ण तरान बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. आनी एका भयणीचे घरचे पुरा समस्या, डॉक्युमेंट समस्या परिहार जावच्या खातीर मागया. आनी एका आयवन पिंटोच्या घरचे समस्या प्रत्येक जावन ताचे घराचे सगळे डॉक्युमेंट्स कितें करूंक आसा ते एगींच करून ताचे समस्या परिहार जावच्या खातीर मागया. आनी आज मागया प्रत्येक जावन जसलीन हांच्या कुटुंबा खातीर, ताच्या भुरग्या खातीर, क्लॅरिटा खातीर मागया. आनी प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडून फाल्यांच्या दिसा एक भयण आमी मारिया खातीर मागतल्या. ब्लड कॅन्सरान वळवळटा ती कुवेटान, आनी तिका तिचे मेडिसीन पुरो आखेर जालां. फाल्यांच्या दिसा परत तिका टेस्ट आसा, सगळो रिपोर्ट एक नॉर्मल येवन तिका संपूर्ण तरा पिडा गुजडा गूण जावच्या खातीर त्या मारिया त्या भयणी खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन आनी एका भयणी खातीर जैन आराणा हेच्या खातीर मागया. एका
युट्रस पुरा काडले आसा पूण रिपोर्ट इल्लेशे प्रॉब्लेम आसा तिका संपूर्ण तरां गूण जावच्या खातीर मागया. आनी एक भयण आसा जुलियट म्हणली एक भयण आसा तिकाय संपूर्ण तरां बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. आनी फिल्सी खातीर मागया. फिल्सी कॅन्सर पिडेन मस्त वळवळटा आतां किमो काणगे आसा तिका संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. आनी रेनिटा म्हणले एक तरणाटे कॅन्सर पिडेन वळवळटा तिकाय संपूर्ण तरां त्या भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. आनी जायत्या कुटुंबांनी वायरल इन्फेक्शन आसात गल्फान तशेंच गांवांत मस्त जण आसात मागण्याक आमकां इंटेन्शनां धाडली आसात त्या सगळ्यां खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन आज आमी मागया प्रत्येक जावन फेल्टन असो जल्मा दीस आचरण करता 13 वर्सां देवान राखला सांबाळला बरो भुरगो ताका केला बरें एज्युकेशन मुखल्या फुडारान तांणी काण घेवंक बरी देवाची येवजण ताचे ते जारी जावच्या खातीर ताच्या खातीर विशेश तरान मागया ताच्या कुटुंबा खातीर मागया. आनी सगळे आमच्या थोडी जॉयन जावचे आसात थोड्यांक एक देणी आसात ती देणी आनी सर उर्जीत जावचे खातीर तांचे खातीर मागया. देवाचे उतार परगळ करचें जावंक पुरो इंटरसेशन करचें जावंक पुरो आनी खंयच्याय प्रेजनरशीप लीड करचें जावंक पुरो म्युजिशियन जावंक पुरो आमच्या मस्तो हातूं देण्याची मनशां आसात आमच्या हातूं ह्या ग्रुपान जॉयन जाल्लीं तांकां सगळ्यांक आमी मागया तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी देवाचें काम करूंक. आनी प्रत्येक जाण आज मागया आमची आत्मीक पिडा खंयची आसा जाल्यार आज गूण जावच्या खातीर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. समिया जेजू हरी एकल्यांक तुज्या पांयां तळा भेटोवन दिता बाबा हरी एकल्यांक तूं आशिर्वादीत कर समिया जेजू हरी एकल्यांक बाबा सगळी पिडा आशिल्ले खातीर आमी मागता बाबा सगळी पिडा आशिल्ल्या कोणा खातीर आमी मागोंक असो मागता बसयला तांकां सगळ्यांक सुटका दी जेजू आशिर्वादीत कर. वायटा विघ्नांतल्या अनवरांतल्या पिडेशिल्ल्या उचित मरणांतल्या वायट सक्ती हातांतल्या तांकां निवार समिया जेजू आनी आशिर्वादीत कर जेजू आज जल्मा दी अचानक फेल्टनाक तुज्या घेवन बाबा कशे प्रकार तूं चलय तुजी हर एक योजना ताचे ते जारी कर जेजू आनी ताचे कितें डिझायर्स आसा ते सगळे संपूर्ण तरेक हाडून करपा दी जेजू ताका तुज्या पवित्र सकत त्या कुटुंबाचेर हर एकल्यांचेर आज ह्या मागण्याक जॉयन जाल्या समेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल बापा आनी हर एकल्यांक तूं राख आनी सांबाळ म्हणून मागता. हर एकल्यांच्या जिवितांत आशिर्वाद घाल. हर एकल्यांक आत्मीक कितें घाई आसा ते गूण कर आत्मीक कितें पिडा आसा ती सगळी गूण कर जेजू आनी तुज्या पवित्र सक्तीन आमकां हर एकल्यांक बरो म्हणून मागता. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमेन आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन. नमान मरिय कृपेन बरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगेशें जेजू भगिवन ती मरिय देवाचे मा पापयां खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आयचे दिसा जॉयन जाल्यार समेस्तांक तुमकां सगळ्यांक बरें मागता. सदांच सकाळच्या मागणें आसता 7 ते 8 वरां म्हणसर आमी लिंक धाडटे आसा जायते जाणां जॉयन जाया सांगाता मेळया आनी आमी एकामेका खातीर मागतना खंडीत जावन आमचे आत्मीक घाई गूण जातले आत्मीक पिडाय गूण जातली. देखून आमचे सांजेचे मागणें आसा आमच्या टिमा खातीर होली स्पिरीट टिमा खातीर मागणें आसा सांजेचे 5:30 ते 6 वरां म्हणसर. देखून ह्या गरजान तुमच्या मागता आमी तुमचें कितें इंटेन्शन धाडल्यार सांजेच्या त्या मागण्यांत विशेश जावन तुमच्या इंटेन्शना खातीर तुमी कोण जॉयन जाता तांचे खातीर मात्र आमी मागचे. देखून जायतीं जाणां जॉयन जावंक प्रयत्न करा. तुमचे खातीर आमी सदांच मागता. खंडीत एकामेका आमी एकवटान माया मागान जियेया आनी एकामेकाचो आदार आमी खंडीत दिवया आनी एकामेका खंडीत आमी एकामेकाचो मोगी करया. हित देवाची सेवा ह्या संवसारांत आसतना आमी कर मुखल्या जिविताक आमी फुडें सरया. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूंक मागता आनी प्रत्येक जावन तुमच्या जिवितांत संडी जावन सगळे बरी आशिर्वादां देव तुमकां दया करून दी मागता आनी फ्रेश एनॉयंटींग हर एका दिसा तुमकां मेळून दी म्हूण मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरी रात आनी तुमकां मागता. गुड नायट.